तू राजा चॅप्टर 25 जेरुसल्याक वेदो. झेडेकियासाचे राजवटकेच्या 9व्या वर्सा 10व्या म्हयन्याचे 10 तारखेर बाबिलोनियाचो राजा नेबुकेदनजार आपल्या लस्करांक घेवन जेरुसल्याक आक्रमण करूंक आयलो. शारा मुखार ताणें आपले तोंबू ताणले आनी मातयेचो बांद घाल्लो. आनी झेडेकियासाच्या 11व्या वर्सा पर्यंत शार वेदो घालून उरले. 4थ्या म्हयन्यांत 9 तारखेर शारांत भूक पडलोली आनी लोकांक जेवूंक खावंक नासलें तेन्ना शाराक एक खावटें घाल्लें. काल्देकार शाराक वेदो घालून आसले तरी रातीं सगल्या झुजाऱ्यांक घेवन राजाच्या पोस्सा लागीं आसलेल्या 2 दुर्गां मदल्या दारवंट्यांतल्यान राजा भायर सरलो आनी आराबाचे वाटेक लागलो. काल्देकारांचें लस्कर राजा फाटल्यान गेलें आनी जेरेक्याच्या मोळांनी ताका धरलो. ताचे बरोबर आसले ते झुजारी जोळी मोळी शिंपडले. काल्देकारांनी राजाक धरून रिबलाक बाबिलोनियाच्या राजा मुखार हाडलो. ताणें ताची झडटी केली. ताचे उजीर झेडेकियासाच्या पुतांक गोमटी कातरून जिवेशी मारले, ताचे दोळे उमटून काडले आनी ताका सांकल्यांनी बांदून बाबिलोनेक व्हेलो. जेरुसल्याची मोडफोड. दुसरे फावट भायर धांवडावप. बाबिलोनियाच्या राजा नेबुकेदनेझाराचे राजवटकेच्या 19व्या वर्सा 5व्या म्हयन्यात 7 तारखेर नेबुजरदान चौकीदारांचो नायक आनी बाबिलोनियाच्या राजाचो एक सरदार जेरुसल्यान भितर सरलो. ताणें सर्वेस्पराचें मंदीर लासलें आनी राजमहाल आनी जेरुसल्यांतलीं सगळीं घरां उलपावन उडयलीं. चौकीदारांच्या नायका बरोबर आयलोल्या काल्देकारांच्या लस्करान जेरुसल्या भोंवतीं आसलोलीं दुर्गां मोडून उडयलीं. शारांत उरलेल्या लोकांक आपल्या राजाक सोडून बाबिलोनियाच्या राजाचे फौजेंत भितर सरलोल्यांक आनी सगल्या हेर चालत्या लोकांक नेबुजरदानान चौकीदारांच्या नायकान बाबिलोनियेक निर्वाशी करून गेले. दाका मोळ्यांत आनी शेतांत वावर करूंक चौकीदारांच्या नायकान गरीब लोकां मदल्या थोड्यांक दवरलीं. सर्वेस्पराचे मंदिरांतले पितूळचे खांबे, सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आसलोलीं चोखरांचीं स्थानां आनी पितूळचो दर्या काल्देकारांनी मोडून उडयले आनी सगळी पितूळ बाबिलोनियेक व्हेली. तांणी गोबोर एकठांवपाचीं आयदनां, कुलेरां, सुरयो, धूप घालचीं आयदनां आनी पितूळच्यो सगळ्यो वस्तू ज्यो मंदिराचे सेवेक उपकारयतल्यो तितल्यो व्हेल्यो. चौकीदारांच्या नायकान धुंपेलां आनी शितोडो मारपाचीं आयदनां आनी भांगाराचें तें सगळें आनी रुपयाच्यो केलोल्यो सगळ्यो वस्तूय व्हेल्यो. सर्वेस्पराच्या मंदिराक सोलोमोनान केलोले ते 2 खांबे, दर्या आनी चोखरांचें स्थान ह्या सगळ्यांचें पितूळचें वजन करप एकदम कठीण. एक खांबो 18 हात उंचायेचो आसलो आनी ताचेर एक पितूळची तकली आसली. हे तकलेची उंचाय 5 हात आसली. तकले सरभोंवतीं पितूळची जाल्ली आनी पितूळचीं 10 लिंबां आसलीं. तशेंच तरेन दुसऱ्याय खांब्याक आसलें. चौकीदारांच्या नायकान मुखेल यादनीक सेरायाक, यादनीक झेफानियाक आनी 3 पालोकांक कैदी करून व्हेले. शारांत ताणें एक अधिकाऱ्याक जो झुजाऱ्यांचो नायक आसलो ताका, राजाच्या 5 खासगी इश्टांक जे ताका शारांत सांपडले, फौजेच्या नायकाचो चिटणीस आनी शारांत सांपडलोले 7 मनशांक कैदी करून व्हेले. नेबुजरदान चौकीदारांच्या नायकान ह्या मनशांक व्हेले आनी रिबला हांगासर बाबिलोनियाच्या राजा फुड्यांत हाडले. आनी रिबला हांगासर हामाथाच्या प्रांतांत बाबिलोनियाच्या राजान
तांकां जिवेशी मारले. हे परी जुडाक ताच्या देसांतलो भायर धांवडायलो. जुडाचो राजपाल जेदालिया. जुडाच्या देसांत जे उरलेले लोक बाबिलोनेच्या राजा नेबुकेदनेझारान फाटीं सांडलेले तांचे खातीर ताणें आहिकामाच्या पुताक शाफानाच्या नात्राक जेदालियाक राजपाल म्हूण नेमलो. बाबिलोनेच्या राजान जेदालियाक राजपाल म्हूण नेमलात हें आयकतच सैनिकाचे फुडारी आनी तांचे मनीस नेथान्याचो पूत इश्मायल, कार्याचो पूत जोहानान, नेटोफाटिटे तान्हुमेथाचो पूत सेराया, माकीहिताचो जजान्या आपल्या मनशां बरोबर ताका मेळूंक मिचपा हांगासर गेले. जेदालियान सोपूत घेवन तांकां आनी तांच्या मनशांक म्हणलें, काल्देकारांक भिवू नाकात, देसांत रावात, बाबिलोनेच्या राजाची सेवा करात आनी तुमी सुखान जियेतल्यात. पूण 7व्या म्हयन्यांत रायाल कुलेचो एलिशामाचो नातू नेथान्याचो पूत इश्मायल आपणा बरोबर 10 मनशांक घेवन आयलो आनी मिचपा हांगासर आसलेल्या जेदालियाक तशेंच ताचे बरोबर आसलेल्या जुडेकारांक आनी काल्देकारांक जिवेशी मारले. मागीर काल्देकारांचे भिरांतीन सगलो ल्हान व्हड लोक फौजेच्या फुडाऱ्यांनी बरोबर भायर सरले आनी इजिप्ताक गेले. जेहोयाकीन राजाक भोगसणे. जुडाचो राजा जेहोयाकीन हाच्या निर्वासितपणाच्या 27व्या वर्सा 12व्या म्हयन्यान 27व्या दिसा बाबिलोनेचो राजा एविल मेरोदाक शिंवासनार बसलो आनी जुडाचो राजा जेहोयाकीनाक बक्षिलो आनी ताका बंदखणींतली सुटका दिली. ताका मोगान वागोवन ताणें ताका बाबिलोनियन ताच्या बरोबर आसलेल्या दुसऱ्या राजां परस उदीक मानाचे आसनार बसयलो. म्हणटच जेहोयाकिनान बंदखणीचीं आंगवस्त्रां काडलीं आनी फुडें जिवीतभर तो राजाच्या मेजार बसून जेवलो. ताचें उरलेलें जिवीतभर दिसान दीस ताका गरज तें दिवंक राजान बंदोबस्त केली. देवाचें उतर हें